मोगाच्या भाव भयणांनो, कितें भाशेन आयचो विशय आमकां देवाची जाणवायेन, देवाच्या उतराची जाणवायेन बरोवंक आनी साक्षीदार हे संवसारांत जावंक आमकां सगल्यांक उलो करता. कितें भाशेन आमी जरी तर सगल्यांनी पळयलें जाल्यार देवाचें उतर म्हाका आनी तुका बळ आनी घोटाय फावो कोत्ता. जरी तर आमच्या जिवितान कोश्ट आडखळ्यो एके भाशेन देवाचें उतर तुका आनी म्हाका तें बळ दिता, ती घोटाय दिता. आनी मोगाच्या भावा भयणांनो, अशेंच ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना हालींच एक घोडणी तुमच्या मुखार दवरता आमचो नियाळ बरे भाशेन समजूंक. म्हाका एक फोन आयलो आनी हो फोन येतकूच जो तरणाटो ते वाटेन आसलेलो, फोनाचेर आसलेलो, तो रडोंक लागलो. आनी हांवें म्हणलें कितें जालां, कित्याक रडटा? पयले सुवातेर तो म्हणूंक लागलो, फादर तूं आपणाक वळखना, कितें भाशेन तुवें म्हाका पळोवंक ना बसून, पूण हांव तुका वळखता. कोणा कडल्यान पारोडा इगोजेन तूं आसा तो हांव जाणा आनी म्हजी सोयरीं आसात, सो तांचे कडल्यान तुजो नंबर घेतला. हांवें म्हणलें कितें जालें आनी कित्याक तूं रडटा? आनी हे भाशेन ताणें आपल्या जिविताची काणी तो सांगूंक लागलो. कितलींच वर्सां जालीं हांव मोगान आसलो, एके भाशेन सगलें जाल्लें. येता त्या वर्साक म्हणल्यार म्हजें काजार आसलें, हॉल बूक केलां, सगलें केटरींग जालोलें आसा, सगलें जाल्लें आसा. पूण आतां ही अकोल म्हणटा आपूण काजार जायना. घरान सगलें टेन्शन चलता, कितें करचें कळना. एके भाशेन भिरांत आयलोली आसा, लॉस जातली. मामी डॅडी भायरूच सरोना घरांतलीं. हे म्हजे व्हंकलेक घरान धूव कशी सदांच आमगेर येवपाचें. एके भाशेन धुये भाशेन ताका वागयलोलें. पूण आतां अकस्मात कितें जालें, हांव नको. जायते फावटी एके भाशेन सुसायडल टेंडन्सीज येताल्यो, जीव काबार करूंक दिसतालो, कितें करचें समजना आसलें. पूण फादर तुजो नंबर म्हज्यान आसल्यान हांव तुजो स्टेटस पळयतालो. खरें म्हणल्यार हांव जेन्ना सकाळीं उठ्ठा तेन्ना म्हजे एटलिस्ट 5 तरी हांव स्टेटस घातां देवाच्या उतराचेर. जायते आमचे याज्ञीक भाव ओ लौकिकां एके भाशेन रिफ्लेक्शन घालतात, डेज रिफ्लेक्शन, आनी ती हांव घालूंक एके भाशेन पयलोच म्हजो उठ्ठांच तें कोत्ता, कित्याक कोणाक तरी हें देवाचें उतर लागता. आनी खरें म्हणल्यार हे तरणाट्यान म्हाका तशेंच म्हणलें, फादर एक दिसा हांवें चिंतलें रातच्या वेळार हांव फाल्यां म्हजो जीव काबार करतलों, हे संवसारान रावन कसलोच फायदो ना. आनी हें चिंतून हांवें सकाळीं उठलो तेन्ना हें येवजिलें. पूण जेन्ना हांवें अशेंच स्टेटस तुजें पळयलें आनी देवाचें उतर एके भाशेन म्हाका सांगूंक लागलें, हें कोत्ता तें तूं वायट, आनी हाकाच लागून म्हाका तुजे लागीं उलोवंक जाय म्हूण हांवें तुका फोन केलो. मोगाच्या भावणानो, कितें सांगूंक सोदता? कितें भाशेन देवाचें उतर तुका आनी म्हाका कसलें बळ दिता, घोटाय दिता तें आमकां खबर ना. पूण आमकां एक थावें जाता, देवाचें उतर आमच्या पावलांक एक उजवाड. आमचो मार्ग कशे भाशेन आमी चलून व्हरपाचो तें देवाचें उतर म्हाका आनी तुका शिकयता. कितें भाशेन हे तरणाट्याक एक जाणवाय मेळ्ळी हे देवाच्या उतरांतल्यान, आपूण कितें कोत्ता तें वायट. संवसार इतल्यानूच काबार न्हय, कोडे टेन्शन जालें, ही अकोल सोडून गेल्या, लोक कितें म्हणटलो. पूण एके भाशेन जिवीत फुडें व्हरूंक ह्याच देवाच्या उतरान ताका बळ आनी घोटाय फावो केलें. आयच्या वाचपान आमी हेंच आयकता, एके भाशेन जेजू हें देवाचें उतर परगट्टालो, पूण तें समजोवपाचे सुवातेर ताका विचार करता, खंयचे सोदतेन तूं हें आमकां सांगता. खरें म्हणल्यार एक्सेप्ट करूंक जाय आसलें. पूण जायते फावटी असल्या वडिलांची आमची गोत जाता, वडिलान केलां ते भाशेन. कोणें सांगलां तुका दिवंक? कोण तुका सांगता देव तुजे सोशी उलयला? ही घोडी आमची उतरां. पूण मोगाच्या भावणानो, एक देवाचें उतर म्हजें आनी तुजें जिवीत बदलता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान तेंच आमी पळयलां. जरी तर तो भाग्योन जावंक पावलो, इनास लॉयलाची तींच उतरां. आख्खो संवसार तूं जोडीत आनी तुजो ओतमो इबाडीचा मनशाक कसलो आतां, ही उतरां खंयची? पवित्र पुस्तकांतलीं. एके भाशेन ताचें जिवीत बदललें आनी आयज तो भाग्योन जालो. आनी त्याच भाग्योंताक मेळोंक आमी सगलीं हे पवित्र सुवातेर एकठांय जाल्लीं आसात.
मोगाच्या भावणानो जायते आमचे हे नवे यादनीक जावं दुसरे पासून दिसा दिसपोटी ही रिफ्लेक्शनां करतात. थोडेच एग्जाम्पल दिवंक पयले सुवातेर आमचे युथाचे डिवायसीस सदांच रिफ्लेक्शनां काडटात. एक एकलो तरणाटो फादर क्लिफर्ड जो बाणावले आसा पातकूर कसो सदांच पोएटीक फॉर्मान रिफ्लेक्शन करता. हिंगाचोच एक दियाकन डिकन मेलकम आसा पेंटींग करून एके भाशेन आपलें रिफ्लेक्शन तो दिसा दिसपोटी दिता. फादर बेनी अशें करूंक गेले कितले जाण आसा. फादर प्रिन्सन कोर्ताली जो आसा तो सारके इनोवेटीव आयडियाजान रिफ्लेक्शन ट्रेंडींग जे आसात युथाक कळपाक जाय वो तरणाट्यांक सारको कॅप्चर करपाचें ते स्टेटमेंट दिवन एके भाशेन रिफ्लेक्शन दिता. एके भाशेन आमकां सगल्यांक देवाची उतर मेळोंक खबर मेळोंक हे यादनीक वावुरतात. आनी तशें दिसपोटी आमी मिसाक वेतात जायत यादनीक इतलें प्रिपेरेशन करून देवाचें उतर वो देवाच्या उतराची मोडणी करूंक वावुरतात. मोगाच्या भावणानो आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात काय आयज होच विचार म्हाका आनी तुका करुया. आनी जरी तर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतलीं जाल्यार 3 आर आयज आमच्या जिवितांत घेवया. पयले सुवातेर पयली आर टू रीड वाचूंक. एके भाशेन हांव एक वस्तूर एक अडकोतां. आमी जाणो जेन्ना आमी भायर बी वेता तेन्ना उमकीच लागेज आसूंक जाय. चड लागेज आसा जाल्यार भायर काडटात एअरपोर्टार. एके वस्तूरेन व्हडलें पुस्तक पवित्र पुस्तक व्हडलें आसा तें गायलें. ताका घोवान सांगलें हें तें काड लागेज चड जातली दुसरी वस्तू घालूंक मेळटल्यो. आनी वस्तूरेन सांगलें दुसरी वस्तू काडपाक हांव तयार आसां पूण पवित्र पुस्तक हांव काडूंक तयार ना कित्याक दिसा दिसपोटी हांव हें पवित्र पुस्तक वाचतां. कितलो भावाटी वस्तुरेचो. हॉलिडेजांक गेल्यान खरी पूण देवाचें उतर वाचूंक सदांच रेडी आसा. आयज म्हाका तुका विचार करुया देवाचें उतर आमी वाचतात काय आनी वाचतात जाल्यार वाचूंक जाय म्हूण वाचतात काय ती आमी समजतात वो ना हाचेर दल्लोलें आसा. वाचूंक न्यूजपेपर पासून वाचूंक जाता पूण कितलें आमच्या मोतीन उरता. सो देवाचें उतर आमी वाचतात आसतना वाचूंक जाय म्हूण न्हय पूण तें समजूंक तें कितें सांगूंक सोदता ताची समजणी ती जाणवाय आमी घेवंक चड गरजेची. हो आयज आमकां पयलो संदेश. दुसरे सुवातेर लेट अस रिफ्लेक्ट नियाळ करूंक गरजेचो. दुसरो आर आमी उगडास करुया नियाळ करूंक. जें कितें वाचलां तें तुका कितें सांगता. हें देवाचें उतर तुका कितें सांगता. आयज कडेन कितल्याच यादनिकांनी ह्याच विशयाचेर शेरमाव केल्ले आसात. जरी तर आमी युट्यूबाचेर पडयले जाल्यार सगळे सेम जावचे नात कित्याक एक एकलो यादनीक एक एक भाशेन नियाळ करता. हे देवाचें सेम देवाचें उतर पूण तरेतरेच्या भाशेन कोणी आयज प्रवचन केल्लें आसा. कितें दाखोवड करता. वी नीड टू रिफ्लेक्ट. देवाचें उतर एका एका मनशाक एक एक तरेन सांगता. सो बरे भाशेन आमी हो नियाळ करूंक गरजेचें. हो दुसरो संदेश. आनी तिसरे सुवातेर तिसरी आर आसा टू रिलीव. जें आमी कोत्तात वाचतात नियाळटात तें आमी वेव्हारान आमच्या जिवितांत घालूंक गरजेचें. नाजाल्यार कसलोच फायदो ना. उमत्या कोडशा उदक कितलें वाचलें कितलें नियाळ केलें आमच्या जिवितांत जरी तर आमी घालिनात कांयच फायदो ना. भाग्यून फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत एके भाशेन घातलीं. हीं उतरां ताका परत परत सोतांक लागलीं आनी तो भाग्यूंच जालो. तुका आनी म्हाका आमची ही जिविताची वाट चलता आसतना आमी केरीत भाशेन जाबाबाक आयकलां तुजो मारूक म्हाका दाखय सर्वेस्परा म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. जरी तरी जाणवाय आमी शिकोवंक जाय जाल्यार पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक जाय आनी आमच्या जिवितान तें वेव्हारान घालूंक जाय. सो कितें भाशेन थोड्याच वेळान हो स्वामी जेजू क्रिस्त हे आल्तारार राजीत जातलो ताचीच कृपा तुका आनी म्हाका मागुया. पयले सुवातेर आमी सदांच टू रीड देवाचें उतर वाचूंक टू रिफ्लेक्ट देवाचें उतर नियाळ करूंक आनी तिसरे सुवातेर टू रिलीव इन आर लायफ आमच्या जिवितान तें वेव्हारान घालून त्या प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक आमकां कृपा ह्या मिस्सान मागुया.